कागाळीक 48 वरां जालीं तरी गोंय पुलिसांक एका पुलीस निरीक्षका आड कारवाय करपाक जमना। पणजेचो PSI विक्रम नायक आनी PCRचो PI प्रवीण कुमार वस्तान प्रुडंटाच्या रिपोर्टराचेर हात उबारलो आनी वर्णद्वेशी उतरां वापरली म्हण कागाळ केल्या। कागाळ केल्ली शेनवारा केस योग्य तरेन तडीक लायता म्हण उत्तर गोंयच्या SP रिपोर्टराक आतां उतर दिलां। कितलेशेच रिपोर्टर वचून DIG आनी SPक मेळ्ळे। 4-5 अनवळखी आरोपी आड कागाळ करपाक शुक्रारा उसरा राती प्रुडंटाचो रिपोर्टर मुकेश कुमार पणजे पुलीस स्थानकाचेर गेल्लो। हे आरोपी कोंकणीत उलयताले, प्रुडंटाचो रिपोर्टर हिंदीत उलयतालो। ताका लागून पुलिसांनी आरोपींक VIP ट्रीटमेंट दिवन प्रुडंटाच्या रिपोर्टरा कडेन आरोपी आशिल्ल्या भशेन वेव्हार केलो। आमच्या रिपोर्टरान ह्या पुराय प्रकरणाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केले। रिकॉर्डिंगात पुलीस कागाळीचेर कारवाय करची सोडून परते आरोपीकच आमच्या रिपोर्टरा आड कागाळ करपाक प्रवृत्त करतना स्पष्ट दिसताले। कंप्लेंट दिली PI प्रवीण कुमार वस्तान प्रुडंटाच्या रिपोर्टराचेर फाटल्यान थापड मारले आणि PI वस्त आणि PSI विक्रम नायकान दादागिरी करून रिपोर्टराकच धमकायलो। आपने थप्पड़ मारा है, मुझे मेडिकल से आता हूँ तब बात करते हैं। थप्पड़ मारा? कभी थप्पड़ मारा? इतना लोग है, तुम क्या बात कर रहा है? तुम क्या समझता है? तुम क्या बात कर रहा है मुकेश? क्या समझता है? पीछे से मारा। तुमको पूछा ऐसे बैठा क्या? थप्पड़ मैं मारता था। हाँ? तुमको थप्पड़ मैं मारता था जब आपने मेरे से तुम करके बात किया था। हमारे बोल रहे हैं अभी ये टाइम रहने के लिए। हाँ? तुम क्या समझता है? क्या बात कर रहे हैं आप? तुमको मारता था ऐसा मारता नहीं, ऐसे बात कर रहे हैं? अरे तुमको मैं पहले बोलता है, हम कभी हाथ लगा तो तुमको अंदर उड़ाता था पहले। थप्पड़ मारा क्या बोला? हाँ? कितना लोग पागल है? थप्पड़ दिखाओ कैसे मारा हो? ज्यादा बात करने लगा मर तू और बढ़ेगा लगा। चलो थप्पड़ मारा ये मारा करके। याविषयी कागाळ करून 48 वरां जाली तरी कायदेशीर कारवाय करपाक गोंय पुलिसांक अपेस आयले। निमणे DIG आनी उत्तर गोंयच्या SP गोंयच्या पेपरांतले आनी चॅनलांतले क्रायम रिपोर्टर मेळ्ळे। ताचे उपरांत DIG आनी SPन प्रकरणाचो वेगान तपास करपाचे उतर दिले। इतले जावनय प्रवीण कुमार वस्त म्हणटा हांवें ते केलेच ना। बाबा कितें आहा ते थंय आहा न्हय, आमचे पयर तेंच्यांनी कितें कंप्लेन दिली ते रॉबर्ट पावलो, रॉबर्टाक सांगलें तेंचें कितें आहा तेका व्हरोन पुलीस स्टेशनाक हँड ओवर कर म्हणून, फाल्यां भायल्या भायर हें नाका म्हणून तेका आनी तेंचे ते कोण आहा ते। पण तुमचो बिहेवियर असलो पळय न्हू, तुमी मॅन हँडल केलो आमच्या रिपोर्टराक। ना मॅन हँडल कोणी आसना, आमच्या सायडीक कोण लोकूय आसले ते मॅन हँडल करपाक ते पुलीस स्टेशन कितें आमी पिशे जाल्या। तुम्ही फाटीचेर थापड बी मारले त्यांच्या? तेजे थापड मारले कोण हा? तुका कितें दिसता आमी थापड मारतले म्हणून थंय? तुम्ही मागीर आंगार येयले त्याच्या आंगार बिंगार कोण काय वचूंक ना, थापड तुम्ही आंगार बी काय वचूंक ना, पब्लीक आसले थंय। कोणूय कागाळ करपाक वता तेन्ना काय पुलीस अधिकारी कशे वागतात आणि चोराक सोडून संन्यासाक फाशी ह्या न्यायान कसो धाक दाखयतात ताचो हो पुरावो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। रशियन ट्युरिस्टांचो आंकडो अंदू अर्द्यान पडला। पर्यटन मंत्री पर्वळेकार म्हणटा थायलंड, श्रीलंकेसारख्या देशांनी सवाय टूर पॅकेजीक लागून खंय ट्युरिस्ट दुसरे कडेन वतात। सरकार उपाय काडटलो। इतल्या मजगती काडून उडयल्ल्या 17 लायफगार्डांक परत घेतले ना जाल्यार संपार वचपाची शिटकावणी दृष्टीच्या लायफगार्डांनी दिल्या। दृष्टी एजन्सी कडेन तांचे पेटलां आनी सरकाराक दोगांची मध्यस्थी करूंक म्हूर्त मेळना। घेऊया एक विराम।